ॲक्च्युली सांगचें जाल्यार आजकाल हांव पळोवन आसा स्पेशली यूथ हांवें वडोल सांगलें बरी यूथ एक पिल्लर फॉर द सोसायटी. सो यूथ करेक्ट जाल्यार मात्र ती एरिया करेक्ट आसता. यूथ स्पॉयल जाल्यार फूल एरिया स्पॉयल जाता. तशें म्हणटाना आजकाल स्पेशली ती ग्रोईंग एज आतां अडल्टाक येतात एक 18 इयर्स 20 इयर्स जाताना. सो थोडी एज्युकेशन करून भायर येतात. भायर येताना टोटली कन्फ्युजनात आसतात. हांवें युथाक मेसेज दिवंक इतल्यांत. सो स्पेशली आतां क्रिस्तांव म्हळ्यार आजकाल बिकॉज ऑफ द मोबायल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. काही करूंक जायना. त्या टॅक्नॉलॉजीवर न्ही इल्लेशें स्पीड आसा. त्या जाल्यार आमकां मेसेज मेळचें मस्त उणें आहलें गोता न्ही. एक कागद घालचें ना जाल्यार मस्त हें आहलें. आज टॅक्नॉलॉजी विशयांत इल्लोसो स्पीड आसा. बट स्पीड आहल्यार तितल्यांत हार्मूय आसा मुखार. बट हांवें काल मेसेज दिवचें म्हळ्यार एक लायफांत एक सेल्फ डिसिप्लीन एक लायफ म्हळ्यार कालें समजून घेवचें एंड फ्युचरांत कळले स्टेप्स आसात हांवें कशें फेस करीचें तें करीचें जाल्यार वन थिंग इज सेल्फ एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तें थोड्यांक फॅमिली तावन मेळटा. बट स्टील हांव एक ओकेशनल प्रमोटर करनासा. आय मीन गोईंग एंड मिटींग अ फादर नाजाल्यार एक इगर्जेंत वॉट इज सेमिनरी लायफ एंड सेमिनरीच्या विशयांत एक टोटली एक तांकां एक मेसेज दिवची स्पेशली फॉर द यूथ. इट्स अ व्हेरी बेस्ट प्लॅटफॉर्म. आनी यूथाक काल म्हळ्यार आजकाल तें नीड आसा. कित्याक म्हळ्यार सेमिनरी म्हाका गुत्तू ना आजकाल कशें आसा सिच्युएशन म्हणून. आमचे युवक युवती मस्त बरी मनशां. तांचें तें कितेंच हें ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां कितें पाड जायचें म्हण अशें ना. पूण तांकां गायडन्स उणें आसा. तुमच्या जिवितांत कदाळाय तुमीच जावन पुराय करता म्हणचें न्ही. आमकां कोणी एक आदार जाय तांचे गायडन्स घेवचें. जिवितांत पडटा आसतना जिवीत आखेर म्हणचें तें नाकात. ब्रेक आनी घ्या वसा समाज या फाटी येया. कित्याक तुमच्या जिवितांत तो बरोसो ह्या होप म्हण आसल्यार संवसारांत खंयच्या कोणशाक तुमकां वचूंक जाता. एक्सप्रेस युअर सेल्फ. डोंट कीप इट युअर सेल्फ. तुजे भितर कितें स्ट्रगल आसा सांग वच झगड कोणा कडेन तुज्या देवा लागीं झगड तुज्याच सेल्फा कडेन झगड आनी भायर ये आनी बी अ विक्टोरियस जैत येवन जा. ताका मात्र आमच्या लायफाक मिनींग जाता. हें पुराय आमकां गरजेचें संवसाराचें. पूण ताका एक लिमीट आसा. तुवें सांगलें सेल्फ डिसिप्लीन इज मस्ट. पूण ताचे गिसड हांव कितें जातलो कितें जावंक आसा हाच्या विशयान चिंतन मुखार गेल्यार आमचे युवक बळादी खांबे जातात. क्रिस्तांव परगटचे बळादीक सांदे जातात. आनी कोणाकी सपोर्ट करूंक कांय हें ना. कित्याक आमकां तितलें एज्युकेशन इगर्ज मातें दिलां. सो म्हजें तेंच होप डोंट लूज होप फॉल गेट अप फायट वीथ युअर सेल्फ एंड बिकम अ विक्टोरियस. तेंच म्हणटा.